RDX फॅमिली. हांव रिया नार्वेकर तुमकां सगळ्यांक RDX गोवाच्या 15व्या वर्धापन दिसाची परबी दिवन उर्बे भरीत येवकार दिता. A journey that started small but today stands tall with credibility, courage, and connection with the people. Founded on 4th April 2012, RDX is the first to broadcast Old Goa Feast live across the globe. First Goan channel to cross state boundaries, reaching audiences in Maharashtra, Gujarat, and Rajasthan. RDX has also proudly earned the YouTube Silver Play button, a true mark of audience's love and trust. Also, Goa's first TV channel on Android TV platform आणि अशे कितकेत features to their cap. आयज फक्त RDX वर्धापन दिसूच ना, आयज एक यशस्वी प्रवासाचो, मेहनतीचो आणि विश्वासाचो उत्सव. 15 वर्साचो अभिमानान भरलेलो प्रवास आणि सत्याच्या वाटेक ठामपणान घट उबो आशिल्लो RDX गोवाचेर तुमचो विश्वास. तुम्ही सगळीं आयज हांगा व्हड संख्येन जमल्या ही कार्यावळ सोबोवपाक, ताका लागून आमी तुमचे भोव उपकारी आसा आनी मना काळजाच्यान बरं देखता तुमचो सगळ्यांचो स्वागत करता, नॉट जस्ट फॉर द एनिवर्सरी सेलिब्रेशन्स but also for the 4th Adarsh Goikar Awards that celebrates the true spirit of Goa for individuals who lead by actions and not by words. आमच्या कार्यावळीक लाबिल्ल्या मानेस्तांची सभागृहांत उपस्थिती जाल्ली आसा. मानेस्तांक, इश्टांक तशेंच बरे मागप्यांक येवकार दिवन कार्यावळ मुखार व्हरता. हांव मागता मॅम अंकिता कडेन की तांच्यांनी सगळ्या मानेस्तांक माचयेर येवकार दिवचो. जशें आमचे मानेस्त माचयेर येता ताळयांचो गडगडाट आसचो. कार्यावळ मुखार व्हरच्या पयलीं आयच्या सुवाळ्याक लाबिल्ल्या मानेस्तांची वळख करून दिता. आमचे आयचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. A strong democracy needs a strong media and leaders like sir understand and uphold that balance. Next आसा RDX गोवाचे फाउंडिंग मेंबर श्री दर्शन लोलयेकर. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट RDX गोवाचे सर्वस्व आणि ह्या प्रवासा फाटले मुखेल शक्ती श्री राजन केळकर. A huge round of applause for our distinguished dignitaries. It is an honor to have you all. सुवाळो म्हटले काय मानेस्तांक फुलांनी येवकार दिवपाची परंपरा आसा. हीच परंपरा फुडें व्हरून मागता अंकिता, सब एडिटर ऑफ RDX, की ताणें फुलां दिवन मानेस्तांक माचयेर येवकार दिवचो. ताळयांचो आवाज आमी मातसो वाडोया न्ही. RDX गोवाची वेल आयज खूब मुखार पावल्ली आसा. कांय खिणां खातीर जर तिच्या मुळा कडेन नजर मारली जाल्यार याद येता ते रामनगर, देवी शांतादुर्गाच्या खाला आशिल्ले इल्लेशें ऑफीस. रामनगरान रुजत आयिल्ली ही वेल आतां पुंडलीक नगरान पावल्या, पण फक्त पावूंक ना तर बऱ्या रितीन वाडटा आनी बहरता. RDX गोवाच्या प्रवासा बद्दल सांगपाक तर खूब आसा, पण ते हांवें सांगप म्हणजे ल्हान तोंडान मोठो घास घेवप जातलें. म्हणून मागता आमचे फाउंडिंग मेंबर श्री दर्शन लोलयेकर हांच्या कडेन की तांणी माचयेर येवन सांगचें की हाव RDX गोवा इज कनेक्टिंग द वर्ल्ड. थँक्यू. आयच्या ह्या वाडदिवसाच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भुवनेस्त आमचे मुखेलमंत्री भाऊ, तशेंच आतांच भितर सरल्या बाब रुडॉल्फ
आनी हेर सगळे आयचे हांगसर उपस्थित सोयरे तुमकां सगळ्यांक हांव RDX गोवा तर्फे येवकार दिता. आतां जेन्ना आमी म्हणटा RDX हें जेन्ना चॅनल सुरू करपाचें मनान विचार जो राजनाच्या मनान विचार आयलो की आमी एक गोंयान पयलीं एक 2-3 चॅनलां आसलींच आनी एक आमचें नवें चॅनल सुरू करया असो विचार जेन्ना राजनाच्या मनान आयलो तेन्ना ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केलें की मामा आमी चॅनल सुरू करुया आनी ताका लागून चॅनल जर जातलें सुरू जाल्यार ताका लागून फ्रिक्वेन्सीची व्हडली गरज फ्रिक्वेन्सी लागता चॅनल सुरू जातलेलें आनी ते सॅटलायट चॅनल न्हय पण इवन केबल चॅनलाक सुद्दां फ्रिक्वेन्सीची गरज आसता आनी ताणें सांगलें की आमचो भुमनेस्त आजून तो पावूंक ना हांगासर सुवर्णा आमोणकर जाणें सोनाली केबल नॅटवर्क गोंयान सुरू केल्लें. आतां हें सुरू करपाचें ठरलें आमच्या मनान तर चॅनलाक नांव कितें दितलें नांव दितलें कितें चॅनलाक चॅनल आनीक आसलीं HCN आसलें प्रुडंट आसलें ताच्या पयलीं चॅनलां आसलीं पण आतां ह्या चॅनलाक नांव दिवपाचें कितें हांवें विचार केलो म्हटलें आमी नांव RDX दिवया. RDX म्हणल्यार बॉम्ब एक्सप्लोजीव पण तुमकां जर सांगपाचें जालें जाल्यार RDX हें जें आसा तें नांव कितें की रिसर्च डिपार्टमेंट्स एक्सप्लोजीव. मिलिट्री आमची एक एक्सप्लोजीव वापरता जी रिसर्च डिपार्टमेंट ती एक्सप्लोजीव वापरता तिका RDX म्हणजे रिसर्च डिपार्टमेंट्स एक्सप्लोजीव ऑर रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजीव. RDX इज अ पावरफूल मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजीव जें तयार जाता कशें एक्सप्लोजीव कितें ती सायक्लोट्रायमेथिलीन ट्रायनायट्रोमाइन जें कॅमिकल वापरता ते एक्सप्लोजीव करपा खातीर बॉम्बान ताका म्हणटा सायक्लोट्रायमेथिलीन ट्रायनायट्रोमाइन. This is the name of that explosive which is used as RDX. हें जालें आमचें आनी नांव ठरलें RDX दिवपाचें. आतां RDX म्हटल्यार खरेंच हें एक्सप्लोजीव तर ना. R म्हटल्यार राजन, D म्हटल्यार हांव दर्शन आनी X म्हटल्यार एक्सक्लुजीव. हें आमी जें चॅनल सुरू केलें आमी दोगांनी सुरवात केल्ली एक्सक्लुजीव चॅनल अशें पण आमकां हातभार दिलो हें चॅनल फुडें व्हरपाक आमचोच एक नातेवाईक सुवर्णा आमोणकर जाणें सोनाली केबल नॅटवर्क गोंयान सुरू केल्लें. पयलीं तें पर्वरी पुरतें आसलें म्हणजे उत्तर गोंय पुरतें आसलें उत्तर गोंया पुरतें आनी मागीर आमी पुराय गोंयभर सोनाली आमचें पावलें. तर RDX इज व्हेरी सॉफ्ट एंड व्हेरी जँटल एक्सप्लोजीव. आमी न्यूजान भितर सरले आमी न्यूज केले थोडे न्यूज आसले एक्सप्लोजीव आनी थोडे न्यूज जँटलूय आसताले. जेन्ना राजनान एक्सप्रेस केलें कितें म्हणून की आमी हें करुया वी वील स्टार्ट अ चॅनल सो आय गिव इट अ थॉट एंड चोज RDX एज चॅनल नेम. तुमकां सांगलां तशें रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजीव बट our RDX is not explosive. It is very soft, very soft. The name of Rajan Darshan exclusive is RDX. हे तुमकां सांगता जाता. आतां 15 वर्सां जालीं 4 एप्रिलाक RDX सुरू जाल्लें 15 वर्सां पयलीं आनी आमी खरेंच आजुनी मना काळजांतान सुवर्णा आमोणकराक थँक्यू म्हणटा कित्याक की सुवर्णान आमकां कन्सिडर केलें आनी आमकां हांगार पावयलें. आज ह्या 15व्या वर्सा म्हाका अभिमानान सांगन दिसता की आमचें जें युनीट आसा RDXाचें प्रत्येक काम करपी RDXा खातीर मनीस वो मेहनत घेवन काम करता. आनी हांव अशें म्हणीन की हांव जर एडिटर इन चीफ म्हणून आसलो तरी पुराय सगळी जापसालदारकी राजन उखलता आनी राजन हें चॅनल आपल्या तरेन आपले परीन हाताळटा आनी हें चॅनल आज इतक्या फुडें पावपाक ताजो व्हडलो सिंहाचो वांटो हितून भितर आसा. हांव आसाच हांव फावंडर मेंबर जरी आसलो हांव अदून मदून कार्यक्रमांनी भाग घेताच पण खरें काम जर कोणी केलां तर तें राजनान केलां. हें इतकें सांगून हांव म्हणटा कितें की आयच्या ह्या सुवाळ्याक तुमी उपस्थित रावले खूब खोशी दिसता की तुमी हांगासर आयले. तुमकां एकदां तुमचें स्वागत करता. देव बरें करूं. थँक्यू. सरा खातीर परत एकदा जोरान ताळयो जावनी.
And now we move towards the most inspiring segment of the evening, the fourth Adarsh Goykar Awards. हो पुरस्कार त्या व्यक्तींक जे प्रामाणीकपणान निश्ठेन आणि समर्पणान काम करतात. आदर्श गोंयकार म्हळ्यार फक्त एक यशस्वी व्यक्ती न्हय तर इतरांक प्रेरणा दिवपी व्यक्ती. हे ते लोक जे शांतपणान काम करतात पण तांच्या कार्याचो प्रभाव खूब व्हड आसता. They are the silent contributors, the change makers, and the ones who make Goa proud every single day. आमच्या आदर्श गोंयकार पुरस्कारान आमी फेलिसिटेट करता आरोग्य, संगीत, कला, क्रीडा आणि शेती क्षेत्रातले उत्कृष्ट कार्यकर्त्यांक. Let's watch their achievements come alive in the Adarsh Goykar Awardees AV. After each AV, I kindly request CM sir to give away the award. पण सुरवात करच्या पयलीं सगळ्या अवॉर्डीजां खातीर आमी जोरान ताळयो मारया. पहिल्या सुवातेर द फर्स्ट एवी फ्रॉम द फील्ड ऑफ म्युझिक अँड आर्ट, जिज्ञासा गोवा. कॅन वी हॅव देअर एवी प्लेड प्लीज? पारंपारीक भक्ती गितांच्या सुंदर प्रेझेंटेशनान आपली ओळख कोण उमटयता जाल्यार ते जिज्ञासा गोवा. गोंयचे एक फामाद संगीत बँड जे अभंग आणि पारंपारीक भक्ती गितांचो सुंदर सादरीकरण करता. झी मराठीतले मी होणार सुपरस्टार ह्या स्पर्धेचे विजेता म्हणून ताणें आपलो कलेचो दर्जा सगळ्यांक दाखयल्लो आसा. कोविड काळ आसलो पळय तेन्ना आमी सगळे जाण एक्चुली म्हणजे कॉलेजूय बंद जाल्ली आनी सगळें कामूय बंद जाल्लें सगळ्यांचें. सगळे जाण घरा आसले सो सगळे जाण आमी लागीं रावता ताका लागून आनी आमी सगळे जाण पयलींच्यानूच फ्रेंड्स आसले. सो ताका लागून आमी सगळे युजली अशे मेळटाले आनी पयलींच्यानूच आमी म्युजिकान आसा. सो ताका लागून आमी थंयच्यान जॅम अप करपाक स्टार्ट केलें आनी थंयच्यान आमी हळू आमी यूट्यूब चॅनलाचेर हळू शिफ्ट जाले. सो अशेंच आमी रिल्स विडियोज बीन शूट करता करता आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी बरी अशी की आमी टॅलिव्हिजन शोन गेले आनी आमी गोवाक रिप्रेझेंट करपाची आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. जिज्ञासा गोवा गोंयच्या तरणाट्यांक आपली ओळख विसरूं नाका, आपल्या मुळाक लागून रावात आणि मोठे स्वप्न पळोवन ते साकार करात असो संदेश दिता. कलाकार दत्तराज तारी, आकाश गांवकर, दत्तराज कोलवाळकर अँड आर्यन साळकर. चारूय जाणां खातीर ताळयांचो गडगडाट आसचो. जिज्ञासा गोवा अभंग आणि पारंपरिक गीताच्या सुंदर सादरीकरणान गोंयचे सादरीकरण तर करतात पण गोंयचे एक फामाद संगीत बँड. जिज्ञासा खातीर ताळयो ह्यो थांबपाक जायना. जिज्ञासा माचयेर आसा आनी 2 लायनी म्हणची ना अशें आमी जावपाक दितली ना न्ही. सो तांच्या कडल्यान आमी 2 लायनी आयकुयाच. रिक्वेस्ट केल्या 2 लायनी म्हणून खंयच्या गिताची. तर एक सर गीत आसा जें आमी स्वता रचलां. शिरगांवची जात्रा येता सो देवीच्या चरणार्थ एक कंपोजिशन जें आमी शोन वचच्या पयलीं केल्लेलें 2022. सो तेचे 2 लायनी तुमकां आयकयता. गोमंतक जननी हरिहर तारिणी, गोमंतक जननी हरिहर तारिणी, सैम रूप
रूपी सौम्य रूपी माय माझी लैराई माझे आई माझी लैराई माझे आई माझी लैराई. देव बरें करूं. नेक्स्ट कितें ट्रेंडींग जावपाचें आसा तें आमकां आतां कळ्ळें. थँक्यू जिज्ञासा गोवा. चौथ्या आदर्श गोंयकार अवॉर्ड्सची दुसरी एवी फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स श्रीमती भाग्यश्री पाडलोसकर. कॅन वी हॅव द एवी प्लीज. भाग्यश्री योगेश्वर पाडलोसकर ही म्हापसाची एक प्रेरणादायक बायल आसा. तिच्या खेळाची सुरवात 12 वर्साच्या पुता वांगडा आपल्या एक सादो आनंदाचो खेळ म्हणून जाली. हळूहळू ती शुटिंगान इतकी इन्वॉल्व जाली की तो तिच्या जिविताचो एक मोठो वांटो जालो. म्हजो चलो खेळटालो तेकाच पळोवन म्हाजी जर्नी सुरू जाली. इट वॉज अ टफ टायम फॉर अस इन गोवा फॉर द शूटिंग एट दॅट टायम. सो आमी कोल्हापूर वचून शूटिंग करताली. सो तेका पळोवन हांवें शूटिंग केली. अप टील 2019 हांवें शूटिंग केली पर्सनली शूटिंग एज अ शूटर पिस्तल शूटर. आनी तेज्या मागीर फ्रॉम शूटर आय टर्न टू कोच एंड देन ISSF इंटरनॅशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशनाचे जज एंड ज्युरी. सो नाव आय एम jury and judge and also working for the NRI National Rifle Association of India for all big competitions national and international. तिच्या सगळ्या अचिव्हमेंट्स फाटी तिका खंबीर आधार आसा तिच्या घरकार योगेशाचो आणि पूत यशाचो. बायलांक आधार खूब म्हत्वाचो आसा आणि मॅडम भाग्यश्रीचो हो प्रवास ते पूर्णपणे सिद्ध करता. भाग्यश्री योगेश्वर पाडलोसकर एक पॉवरफुल एक्झाम्पल ऑफ पॅशन, बॅलन्स आणि डिटर्मिनेशन. Pistol shooter and only women judge and jury at the International Shooting Sports Federation. Ma'am, we would also love to hear 2 words from you. जिज्ञासान कितें म्हणून दाखयलें तशें काय हांव म्हणून दाखोवंक शकना. बट it's a very good sport and shooting is a very good sport. I would like all of you at least to try once as a fun. It's a very good sport. Thank you. Next AV coming up from the field of agriculture and farming, Shri Varad Samant. Can we have the AV please? आमचो भारत एक कृषीप्रधान देश आणि अशें म्हणटात मातये जर नाते जपले जाल्यारूच भविष्य सुरक्षीत आसता. गोंयच्या 32 वर्साच्या शेतकऱ्यान हेच नाते जपले आणि गोंयान हांकां एग्रीकल्चरल ब्रँड एम्बेसिडर म्हणून नेमला. नमस्कार, माझे नाव वरद नागेश सामंत, रावता दाबाळ, धारबांदोडा, गोवा. एक शेतकार. जर्नी सुरू जाल्ली म्हजी 2013 जेन्ना BCom पास आवट जालो. तेज्या नंतर आमची एक पडींग जमीन आसली, सो थंयच्यान सुरवात केली. कितें तरी वेगळें करपाची इच्छा आसली म्हणून भाजी रोवपाक सुरवात केली. बिकॉज आमी पयलींचे म्हणजे आमचे बॅकग्रावंड हो एग्रीकल्चरच, बट रिलेटेड टू सुपारी आनी माड. सो कितें तरी वेगळें करपा खातीर हांवें बारीकशा प्रमाणान भेंडे रोवपाक सुरवात केली. असो काळ आसलो की त्या टायमार म्हाका भेंड्याचे बी कशें आसता कांयच खबर नासलें. बट कितें तरी करपा जाय म्हणून ह्या फिल्डान सरलो आनी तेज्या नंतर आज पर्यंत मोठ्या प्रमाणात भाजयेचें उत्पादन घेत आसा.
गोंयचो कृषी ब्रँड एम्बेसिडर वरद सामंत आधुनीक तंत्रज्ञान आणि तरुणांचो जोर वापरून शेतीत बदल घडयत आसा. 10,000 शेतीपासून 50 ते 60 लाख रुपयांचो टर्नओव्हर मेरेन पावोवपाचो ताचो प्रवास स्वयंपूर्ण गोवा मिशनच्या अंतर्गत तरुण गोंयकारांक प्रेरणा दिता, जेणे करून ते फायदेशीर शेती निवडून आत्मनिर्भर आणि हिरवेगार गोंय उभारूंक शकता. Brand ambassador and a personality who truly represents the spirit of our soil. Varad, your journey is so inspiring and CM sir has always spoken about you. आता आमकां तुमच्या कडल्यान आयकुपाक जाय. चड काय उलयना, इतलेंच सांगता की आमची माती ही आमची आवय आसता, सो ती आमच्यो जमनी आसा त्यो आमी राखून दवरपाची गरज आसा. ते एक भांगर आसता, भांगर हे केन्ना विकप आसना, ती राखून दवरप, तेतून आमी पीक घेवप आनी आमचे गोंय जे आमचे म्हणजे आमी म्हणटा की आमच्या गोंयान कांय जायना, पूण आमच्या गोंयान सगळ्यो गोश्टी शक्य, फक्त करपी जाय, करपीच कमी पडलेले आसा. भायर सरा, आमचे कडेन जमनी आसा, एग्रीकल्चर करा आनी बरें जीवन जगा, इतलेंच सांगता. धन्यवाद. Thank you, Varad. RDX Goa presents the Adarsh Goikar Awards. Our next AV asa from the field of health, Shri Dr. Narayan Hede. आयुष्यात एक एक मनीस असता जे आपल्या कामाकूच आपलो धर्म मानतात आणि अशाच एका व्यक्तीक आम्ही आयज हो सन्मान दितात. डॉक्टर नारायण हेडे हे लोकांची सेवा करीत आशिल्ले एक आदरणीय दोतोर. तांचे समर्पण, आपुलकेन उलोवप आणि प्रिसायज डायग्नोसिस हे तिनूय मेळून तांकां करता द गो टू डॉक्टर. आमचें एड्युकेशन जालें पोर्तुगीजीन आनी म्हजे बरोबर जो एक भुरगो आशिल्लो तो मेडिकल शिकतालो आनी ताजी पुस्तकां पळोवन म्हाका इच्छा जाली की हांवें डॉक्टरकी करची आनी हांवें तसो प्रयत्न करून म्हाका एडमिशन मेळ्ळें आनी 1966 हांव डॉक्टर जालो. पयलीं 2 वर्सां हांवें काम केलें मेडिकल कॉलेजांत, थंय मातशी प्रॅक्टीस बी जाली, म्हाका बरें हें मेळ्ळें आनी मागीर म्हाजें आरोग्य खात्यांत हांव जॉयन जालो. थंय म्हाका पयलीं म्हजें काम म्हाका मेळ्ळें तें नेत्रावळी, थंय 2.5 वर्सां काम केलें हांवें. मागीर सांग्यार हॉस्पिटल, अशें करून म्हजे निमाणे कडेन हांवें 1997 हांवें वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतलो स्वेच्छा निवृत्ती आनी हांगा क्लिनीक सुरू केली. Or the go-to doctor, as his patients fondly address him as. Doctor's every step reflects years of dedication and service to mankind. दोतोरा खातीर जोरान ताळयो आसच्यो. सर, तुमचे 2 उतरां आमकां आयकपाक जाय. येता ताका बरो करचो आनी येता हांवें ध्येय दवरलें आनी तशेंच हांव काम केलें. थँक्यू RDX.
Next on screen, an inspiring glimpses in the field of education featuring Shri Subhash Shirodkar. ग्राउंड लेवल लिडर बद्दल आमी जेन्ना उलयता तेन्ना श्री सुभाष शिरोडकर हें नांव मुखार येता. गोंयचे खूब लोकप्रिय आमदार तशेंच राजकारणांत एक खूब विश्वासू नांव. हांवें सादारणशे 1987 शिवग्राम एज्युकेशन सोसायटी ही सुरू केली आनी त्या वेळार गरज अशी आशिल्ली की आमच्या गांवांत हायर सेकंडरी नाशिल्ली, म्हणजे 11वी खातीर आमच्या शिरोडे गांवच्या भुरग्यांक मडगांव किंवा फोंड्या वचचें पडटालें आनी गेले नंतर सुद्दां तांकां एडमिशन मेळटलें की ना मेळटलें ही खात्री आसनाशिल्ली. आनी तशेंच मागीर म्हज्या शिरोड्या गांवांत ब्रह्मपाज म्हणटा तो वाडो आसा, ज्या वाड्याचो चडांत चड ST लोक रावतात. त्या लोकांकय तशें शिक्षणा खातीर तांच्या भुरग्यांक 7 किलोमिटर शिरोडे चलत येवचें पडटालें आनी शिरोडेच्यान मागीर परत आपल्या गांवांत 7 किलोमिटर चलत वचचें पडटालें. आनी म्हणून ही पांयपीट तांची आशिल्ली पळय, ही लक्षांत घेवन हांवें विचार केलो की थंय बीन एक हायस्कूल सुरू करचें अशें म्हणून. आनी अशें करून 88 आमी 2 संस्था सुरू केल्यो. एक केलें हायस्कूल ब्रह्मदुर्गा हायस्कूल ह्या नांवान आनी दुसरें शिरोडा हायर सेकंडरी ह्या नांवान हायर सेकंडरी सुरू केली. आनीक नंतर मागीर सहज हें काम करता करता अशें लक्षांत आयलें की अजून ही वाडोवपा मेळटा, शिक्षणांतलें काम हें वाडोवपा मेळटा अशें म्हणून. आनी त्या अनुसार मागीर हायर सेकंडरी जालें, हायस्कूल जालें आनी नंतर मागीर 97 हांवें होमिओपॅथीक कॉलेज करपा संबंदी पुढाकार घेतलो. आनी 1998 म्हाका होमिओपॅथीक कॉलेज जी आसा पळय न्ही ती गोंयची एकमेव कॉलेज ती सुरू करपाक मेळ्ळी. आनी त्या नंतर मागीर सहज मनांत आशिल्लें की टॅक्निकल कित्याक जावचें न्ही अशें म्हणून. आनी 2000 हांवें तयारी केली की टॅक्निकल कॉलेज करतलो अशें म्हणून, डिग्री कॉलेज करतलो अशें म्हणून. आनी त्या अनुसार मागीर बिल्डिंगेची वेवस्था केली थोडी सादारणशी आनी अशें करून 2001 ती कॉलेज सुरू जाली. त्या नंतर मागीर 2007 सुमार हांवें सिम्बॉयसीस स्कूल म्हणून सुरू केलें, हायस्कूल शिरोडेच्या बाजारांतल्या भुरग्यां खातीर, म्हणजे आमच्या मार्केट एरियांतल्या भुरग्यां खातीर. आनी त्या नंतर मागीर डॅफोडील्स हें प्रायमरी स्कूल सुरू केलें. अशे पद्दतीन जवळ जवळ 6 सुमार संस्था ह्या शिवग्राम एज्युकेशन कॅम्पसांत आज चलतात. सर इज सो डावन टू अर्थ की शिरोड्यान कोणाकूय तांच्या बद्दल विचारलें जाल्यार तो आपलो मनीस हेंच आयकपाक येतलें. कारण ते लोकांच्यो अडचणी स्वताच्यो समजून घेणारे नेता. लोकां खातीर, लोकां मदीं आनी लोकां वांगडा सदां आसणारे श्री सुभाष शिरोडकर. संस्थेक तांणी बल दिवन युवकांक एक नवो मार्ग दाखयला, ज्ञान, कुशलता आनी आत्मविश्वासाचो. Sir, can we kindly request you to say a few words? माननीक गोंयचे मुख्यमंत्री जाणी वेळांत वेळ काडून हांगसर RDXाचो हो सोहळो जो आसा पळय न्ही तातूंत सहभागी दाखयल्लो आसा आनी बरोबर आमच्या 5 जाणांचो सन्मान एक आमची संस्था जिज्ञासा जी पणजेच्या भुरग्यांचीच जावन आसा. नंतर बाबचे नारायण हेदे सहज पयर जेन्ना तांणी नांव सांगलें हांवें नांव विचारलें कोण कोण आसतलें काय अशें म्हणून, म्हणजे सन्मान घेवपी बाय पाडलोसकर आनीक नंतर म्हजें नांव सांगलें. आमी 5 जाणां भितर शिरोडेचे 2 आसात. हेदे आसा पळय न्ही हे आमचे शिरोडेचे, तांचे प्रायमरी शिक्षण जें आहा पळय तें सगळें पुर्तुगीजीन पूण शिरोड्यात जालें. तांचे काका जे आशिल्ले पळय न्ही ते व्हडले प्रोफेसर आशिल्ले पुर्तुगीजचे. आनीक ताजे नंतर मागीर ते डॉक्टर जावन भायर गेले आनी आतां परवरी स्थायीक जाल्ले आसात. म्हज्या ह्या कार्यक्रमा संबंदी म्हणजे म्हाका जो सन्मान मेळ्ळा त्या संबंदी हो म्हजो पयलोच सन्मान. हांव सहसा हय कोणा म्हणत ना, म्हणजे सन्मान घेवपा संबंदी. बाकी कामां संबंदी केन्ना म्हजें ना म्हणटा उतर ना, पूण सन्माना संबंदी पयलेच खेपे बाब दर्शन जो आसा पळय न्ही हाका एकदम सुरवाती पासून वळखता हांव. खूब मोठे कार्यक्रम ताणें आमच्या गांवांत केल्ले आनीक त्यामुळे बाब राजनान जेन्ना सुचीत केलें की हो सन्मान घेवपाक जाय अशें म्हणून ताणें हय म्हणिल्लें आसा. ह्या सन्मानान मी ते एकच सांगता हांव, शिक्षणा खातीर भरपूर काम करपाक जाय. शिक्षण मंत्री हांगसर आसात आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आनी शिक्षण मंत्री बीन, पूण
गोंयांत अजून खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपाक जाय आनी आमी खात्री बाळगोवपाक जाता, विश्वास घेवपाक जाता की डॉक्टर प्रमोद सावंत शिक्षण मंत्री म्हणून खूब मोठ्या प्रमाणात काम करतले. म्हाका 55 वर्सां कशी गेली ही कळ्ळेंच ना शिक्षणात काम करता आसतना. 9 जून 1971 तेन्नाच्यान धरून ते आतां पर्यंत काम करीत आसा. आनीक सहज काही ठिकाणी म्हटलें मागीर आनी आजूय परत रिपीट करता हांव की आमी थारायल्लें आसा आनी म्हज्या कुटुंबान थारायल्लें आसा की शिरोडकर कुटुंबियां कडल्यान 100 वर्सां शिक्षणाक योगदान हें जावंकूच जाय. आनी म्हणून म्हज्या दोनूय भुरग्यांक जो सचिन चलो जो आहा ताका इंजिनियर आसा ताका आनी डॉक्टर गौरी हांकां दोगांयकय सांगलां की मुखाल्ली 45 years यू हॅव टू कॉन्ट्रिब्यूट युअर मायंड फॉर एज्युकेशन. खंयचे पद्दतीन करपाचें कशें करपाचें हें ताणी ताजी मायंड चलोवपाक जाय पूण हें करूंक जाय सो दॅट 100 years कॉन्ट्रिब्युशन इन द फिल्ड ऑफ एज्युकेशन. अशी एक भावनान तळमळ घेवन आज हो सुदीन मेळिल्लो आसा. आनीक म्हज्या पेक्षा ल्हान खरें पूण ऑफकोर्स तांचो अनुभव खूब गाडो आसा. आनीक हांव अशें म्हणन की एक सामके उमदे अशे मुख्यमंत्री गोंयांत लाभिल्ले आसात आनी त्यामुळे तांचे कडल्यान आनी तांच्या हाता खालच्यान गोंयचो भरपूर विकास खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. हांव बाकीचे जे आसात पळय भाई पाडलोसकर इज अ ब्युटिफूल स्पोर्ट्स एक दीस येता शुटींग करपा खातीर आनी त्या बरोबर आमचे भुरगीं जे आसात जिज्ञासा ह्या हेजे संस्थेचे बरें सुंदर अशें तुमचें योगदान आसा आनी हाजे मुखार चालू दवरचें जेणे करून देशांत तुमचें नांव जावपाक जाय. ओके इतलें हांव सांगून सगळ्यांक आनी विशेश करून फूल RDX फॅमिलीक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. Can we have all awardees on stage for the group picture? Sir, तुम्ही भी गोंयांत आमच्या घडटा कितें हाची दिता खबर बात. गोंयांत आमच्या घडटा कितें हाची दिता खबर बात. मंत्री कितें करतात आनी कितें कितें ते उलयतात हे सगळें हाडटा तुमच्या मुखार. तुमच्या सेवेक आमी सदांच तयार. RDX गोवा, 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 RDX गोवा. खंय कोण जिखलो ताचे जैत, कोण हारता ताकाय सोडिनात. खंय कोण जिखलो ताचे जैत, कोण हारता ताकाय सोडिनात. खरें उलोवप्याच्या फाटी उबे, फटकिऱ्याची आमी धरता फाट. हे सगळें हाडटा पळय तुमच्या मुखार. तुमच्या सेवेक आमी सदांच तयार. RDX गोवा, RDX गोवा, RDX गोवा,
आदर्श गोंयकार अवॉर्डिजांक पळोवन एक मात कळ्ळें की गोंय हें फक्त सुंदर निसर्गाची भूंय न्हय तर प्रतिभा मेहनत आनी समर्पणान भरलेली भूंय आसा. हो सन्मान फक्त एक ट्रॉफी न्हय तर कश्ट, निश्ठा आनी समाज प्रती आसलेल्या बांदिलकीचो गौरव आसलो. RDX गोवाचे आदर्श गोंयकार अवॉर्डीज, तुमच्या कार्याक आमचो मनापासून सलाम. तुमीच खरे आदर्श. सगळ्यां खातीर एकदां जोरान ताळयो जावच्यो. 15 years of dedication, 15 years of fearless journalism and 15 years of being the voice of people. तुमचो साथ आनी तुमचो विश्वासान घडयल्लो हो 15 वर्साचो सोबीत प्रवास. आयचो हो दीस तुमच्या आनी आमच्या खातीर खास. आनी सगळ्यान अभिमानाचो विशय, ह्या गौरवशाली क्षणांक आजून उंची दिवपाक आमच्या मदीं आसा एक असो व्यक्ती ज्याच्या निर्णयांनी गोंयचो भवित्व घडटा. None other than Goa's beloved CM, Dr. Pramod Sawant. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. 15 वर्सां RDX गोवा न्यूज हाच्या 15व्या ह्या सेलेब्रेशना खातीर आमी सगळे जाण हांगासर आसात. बाब राजन जो RDXाचो सर्वेसर्व दर्शन लोलयेकार बाब जो ताका पुराय सपोर्ट दिवपी आनी तूं सुरू कर चॅनल, कारण चॅनल सुरू करप ही सोपी गजाल न्ही. इट इज नॉट अ फॅक्टरी. तातूंतल्यान कितें तरी प्रोडक्शन जालें आनी आपल्याक बिजनस जातलो, आपूण मार्केटींग करतलो आनी तातूंतल्यान इनकम जोडटलो. इट इज लायक अ सर्वीस म्हणपाक काय हरकत ना. इट इज लायक अ सोशल सर्वीस हें म्हणपाक काय हरकत ना. आनी 15 वर्सां पयलीं हो चॅनल सुरू करता आसतना म्हाका दिसता अशाच पद्दतीन म्हणजे गोंयभर आपल्या न्यूज चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान गोंयांतल्यो सगळ्यो बऱ्यो वायट सगळ्यो खबऱ्यो ह्यो लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर तांच्यांनी केल्लें डेडिकेशन, तांची पुराय टीम. सगळ्यांत पयलीं हांव तांचे दोगांयचे आनी तेंच्या एंटायर टिमीचें खूब खूब अभिनंदन करता. नेटान तांच्या खातीर ताळयो वाजोवच्यो. खुबशे फावटी फाटल्यान टॅक्निकल टीम जी काम करता ताजो टॅक्निकल सपोर्ट जो आसता हो आमच्या मुखार येना. आमच्या मुखार जो चॅनल म्हणजे कॅमेरा घेवन किंवा मायक घेवन जो उबो आसता किंवा जो न्यूज सांगता तोच आमकां दिसता. पण ताच्या फाटल्यान जी एंटायर टीम आसता तांकांय बी हांव खूब खूब शुभेच्छा भेटयतां. खूब कश्टांतल्यान तांच्यांनी आपलो RDX चॅनल हो गोंयांत तांच्यांनी फक्त गोंयांतच न्हय तर यूट्यूब चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान जशें तांच्यांनी महाराष्ट्र आसतलें, कर्नाटक आसतलें, गुजरात आसतलें, आपल्या हांगासर तांच्यांनी नांव कमयलें. आनी यूट्यूब चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान समेस्त गोंयकार जो जगभर आसा हो चॅनल ते सगळे कडेन पळयता. हांव खरोखरूच म्हणजे हांव बाबराजन हाका खूब खूब परबी भेटयतां. आनी हें सगळें काम करीत आसतना तांच्यांनी आदर्श गोंयकार पुरस्कार दिवपाचो ह्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तान ठरयलें. आनी आदर्श पुरस्कार दिवपाचो तरी कोणाक, ही क्षेत्रां निवडटा आसतना एड्युकेशन आसतलें, स्पोर्ट्स आसतलें, भलायकी आसतली आनी इनोवेटीव थीम म्हणजे सिंगींग आसतलें, म्युजीक आसतलें, जो गोंयचो आत्मा आसा. आनी सातत्यान हातूंतल्यान तांच्यांनी जो पुरस्कार आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष भाऊ शिरोडकर हांकां तांच्यांनी चूज केलें. खरोखरूच ते केन्नाय सांगता आसतना सांगता की मुळात म्हजो पिंड हो शिक्षक. म्हणजे आपूण राजकारणान हो म्हणजे चुकून आयलो. खरो म्हणजे आपूण पयलीं शिक्षक आनी शिक्षणाची आवड आपल्याक, आपूण शिक्षकी पेशा सांबाळटा राजकारणांत आयलो. बट राजकारणांत आयल्या उपरांत सुद्दां शिक्षकी पेशा ते विसरले ना. आपलो गांव आनी आपल्या पुराय परिसरांतल्या आनी ते विचार करता आसतना गोंयांतल्या भुरग्याक सुद्दां म्हणजे ज्या वेळार होमिओपॅथीक कॉलेज गोंयांत नाशिल्ली तांच्यांनी टॅक्निकल एड्युकेशन घेवपाक भुरग्यांक भायर वयचें पडटालें. ताजो विचार करून तेंच्यांनी स्वताची म्हणजे 15 वर्सां स्वता पदरमोड करून म्हणपाक काय हरकत ना. आमी हाल्लीच तांच्या होमिओपॅथीक कॉलेजीक ग्रांट दिल्या. पण एखादी प्रायवेट कॉलेजीन ती गोंयांत चलोवपाक हें खूब बरें कठीण काम. तांच्यांनी आपली पदरमोड करून होमिओपॅथीक कॉलेज आनी टॅक्निकल कॉलेज गोंयांत सुरवात केली. जेणे करून गोंयांत फाटल्या 15 वर्सांक अदरवायज आमी म्हणटा की भुरगे ना, इट इज इम्पॉसिबल. कारण म्हाका खबर आसा हांवें भायर वचून एड्युकेशन घेतलां. भायर वचून एड्युकेशन घेवप कितलें कॉस्टली आनी कितलें कठीण हें हांव जाणा. भितरले अर्दे भुरगे सुद्दां भायर वचूंक पावचे नाशिल्ले. तुमी होमिओपॅथीक कॉलेज हांगा सुरू केली म्हणून तांकां हांगा एड्युकेशन शिक्षण घेवपाक पुराय तांकां शक्य जालें.
आनी म्हणून तर फाटल्या 15 वर्सां कंटिन्युअसली गोंयांतल्या तमाम भुरग्यांनी आपले BHMS बॅचलर ऑफ होमिओपॅथीक मेडिसीन इन सायन्स हांगासर कंप्लीट करपाक शकले. ताकाच लागून हांव ताच्या फाटल्या दिसांनी एका फंक्शनाक गेल्लो. तांच्यांनी त्यांच्या इंजिनियरींग कॉलेजींतल्यान पास आवट जावन गेल्ले भुरगे पुराय जगभर आसा हें सांगता आसतना प्रावड फील जाता की ते प्रावडली सांगता हय आमी रायेश्वर इन्स्टिट्यूटांतल्यान पास जाला म्हणून तुमी योग्य व्यक्तीचो आज बाब राजन सत्कार तुमी घडोवन हाडलो. हांव खरोखरूच भाऊंचे खूब खूब अभिनंदन करता की तेंच्या एड्युकेशन क्षेत्रांतलो वावर हो राजकारणां इतलोच तोय बी म्हत्वाचो आसा. खरोखरूच मना पासून तेंचें अभिनंदन. डॉक्टर हेदे हांच्या बद्दल जर सांगतले आसत जाल्यार आयज आमी पळयता की स्वताक फीट दवरलो म्हणजे दुसऱ्यांक फिटनेसाच्यो टिप्स दिता दिता ह्यो केन्ना शक्य जाता. आपूण फीट उरलो जाल्यारूच शक्य जाता. आयज 80 वयाचेर सुद्दां ते स्वता प्रॅक्टीस करता, स्वता मॉर्निंग इवनिंग वॉक करता. पूण ही तेंची जी दुसऱ्यांक टीप दिवपाची संवय आसा की फीट रावपा खातीर की आपुणूय फीट आसप गरजेचें आसा. आनी म्हणून तर की खरोखरूच दोतोर हेदे बाब तुमचेंय बी खूब खूब अभिनंदन. मिसेस पाडलोसकर म्हाका दिसना की तांच्या सारकी महिला जी शुटिंगच्या आमी पळयता की स्पोर्ट्सान वेगवेगळीं जाणां फुडें येता आसतना आमी पळयल्या. बट ताच्या खातीर एक बरो एनवायरमेंट आसचो पडटा. बट शुटींग ह्या क्षेत्रांत कोणाक फुडें वतलो आसत गोंयांत तसो एनवायरमेंटूय नाशिल्लो. बट स्वता एक्सपेन्सीस करून म्हणजे आमी पळयता की शुटींग अकाडमी एस्टाब्लीश करप आनी शुटिंगा खातीर इतको खर्च करप आनी खेळा खातीर तर आपल्या भुरग्याच्या जरी आशिल्लो आसत इतको खर्च करप कोणाकूय परवडना. बट आय थिंक मिस्टर एंड मिसीस पाडलोसकर हांच्यांनी त्या बाबतींत स्वताची शुटींग यश शुटींग अकाडमी एस्टाब्लीश केली आनी एक लेडीज जावन सुद्दां म्हणजे ती इंटरनॅशनल ज्युरी जाली त्या बद्दल हांव तिजेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता. इट इज एन रॅर कॉम्बिनेशन म्हणपाक काय हरकत ना. कारण स्पोर्ट्स क्षेत्रांत आमी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या जाणांचें फेलिसिटेशन वेगवेगळे फावटी केलें. बट तुमी म्हणटा तसो सोदून काडून तिजें फेलिसिटेशन केलें त्या बद्दल राजन बाब तुमचेंय बी खरोखरूच मना पासून अभिनंदन. आज अभंग रिपोस्ट खूब जाण पळयतात. बट अभंग रिपोस्टाच्याय धर्तीचेर तेज्याय पेक्षा बरें हांव म्हणटा गोंयचे आमचे कलाकार जिज्ञासा ग्रूप तांकां फक्त एक प्लॅटफॉर्म दिवपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता ते ऑलरेडी म्हणजे सुपरस्टार आसा. पण आमी गोंयकारांनी आमचें म्युजीक आमच्या भुरग्यांक फुडें काडपाक जाय. राजन बाब तुवें वेवस्थीत रित्या जिज्ञासा ग्रुपाक हांवें खूब फावटी म्हज्या मिसेसी कडल्यानूच आयकल्लें तेंच्या बद्दल. हांव केन्ना डायरेक्ट आयकूंक पावूंक ना. बट इट इज एन वन ऑफ द बेस्ट म्हणजे गोंयांतले आनीक थोड्या दिसांनी एक बरे कलाकार फामाद कलाकार म्हणून म्हाका दिसता गोंयांत तांचें नांव आसाच आनिकूय ते मोठे जावचे हें तांच्या लागीं मागता. परत एकदां तुमचेंय बी खूब खूब अभिनंदन. आयच्या ह्या 15व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तान RDXाक तांची पुराय RDX फॅमिली ही आजुनूय बी फक्त एक्चुली फंक्शन 7 दवरिल्लें म्हाज्याच खातीर प्राजन हांणी तें मातशें प्रिपोन करून सगळ्या जाणांक 5 आपयली. आनी हांव तुमचे पुराय लोक सगळे जाण येवपाचे आसा. हांव खरोखरूच सांगता की एक जरी मुख्यमंत्री आसलो आसत हांव एक मुद्दाम सांगता म्हणजे बरेचशे फावटी राजकारणांक आपले बरें हाडटा तांकांच बरें 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 म्हणत आसता. बट चुकून तुमी राजनाक विचारात म्हाजें वायट सुद्दां हाडलें जाल्यार केन्ना हांवें ताका वायट म्हणूंक ना किंवा तें काड म्हणूंक ना. कारण तो तेजो रायट आसा. आमी जशें म्हणटा की ट्रान्सपरंट रित्या बरें वायट ह्यो सगळ्यो गजाली समाजाच्या मुखार हाडप हें ताचें काम आसा. आनी सातत्यात अशाच पद्दतीच्यो म्हणजे समाजकारण आनी राजकारण हाच्याच बरोबर गोंय लोकांच्या मुखार दवरप हें चड म्हत्वाचें आसता. आमी जाका म्हणटा की गोंय बारीक जरी आसलें आसत इट इज कल्चरली रीच आसा. आनी हें कल्चरली रीच गोंय जगाक जर दाखयतलें आसत जाल्यार आमी इलेक्ट्रॉनिक्स आनी वर्च्युअल माध्यमांतल्यान तें दाखोवपाक शकता. तें काम तुमी सातत्यात करीत आसा. त्या खातीरूय बी हांव खरोखरूच म्हणजे हांव तुमचें चॅनल आनी तुमच्या पुराय मिडिया टिमीचें खूब खूब अभिनंदन करता. तुमी फाटलीं 15 वर्सां कंटिन्युअसली काम करीत आसा. फुडलें विजन मुखार दवरून म्हणजे तुमचो चॅनल हो वेगवेगळे आमी म्हणटा की नेटवर्क सेक्टर हातूंतल्यान जर खूब फुडें वचपाक जाय आसत जाल्यार हांव वरदाक विसरलो. खरें म्हणजे हांव वरदाक विसरपाक जायनाशिल्लो. वरदाचो सगळ्यांत चड कॅम्पेन हांवेनूच केला दिसता. द फर्स्ट टायम वरदाक फेलिसिटेशन जें केलें तें ड्युरींग द कोवीड म्हणजे कोविडांत म्हणपाक लागले सगळे जाण म्हजो धंदो बंद जालो. बट एकट्याचोच धंदो बरो चल्लो तो वरदाचो. तोय कित्याक तो हांव सांगता कारण ताजें फेलिसिटेशन हांवूच घडोवन हाडपी इन द इयर ऑफ 2020 म्हणजे सगळ्यांचे धंदे बंद जाल्ले. कोणाचोच धंदो चलनाशिल्लो कारण कोवीड आशिल्लें. पण वरदान कोविडाच्या काळात सुद्दां म्हणजे 25 ते 30 लाख रुपया जोडलेले. कित्याक खबर आहा भाजी भायली येवपाची बंद जाल्ली वरदाचीच भाजी हांगा चलताली.
आनी तेद्या वेळार म्हणजे 2020 तुमी पळयला पिक्चर आसतलें हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीच्या हस्ते ताजें आमी फेलिसिटेशन केलें. असो वरद सामंत इज एन नाव ही इज अ ब्रँड एम्बेसिडर ऑफ द एग्रीकल्चर. ही इज अवर ब्रँड एम्बेसिडर. आमी ताका पुराय गोंयभर सगळे कडेन भुरग्यांनी एग्रीकल्चरिस्टान येवचें म्हणून ताका व्हरून म्हणजे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन्स कशा पद्दतीन म्हणजे लोकांक खरें दिसचें ना की फाटल्या वर्साचो इन्कम तेजो 60 लाख मरे 60 लाख आसा. फाटल्या वर्साचो इन्कम 60 लाख रुपया आसा. सगळें काडलें सुद्दां आसत जाल्यार ताका 30 लाख रुपया हो नॅट प्रॉफीट आसा. आनी एखादो LDC म्हणून जरी जॉयन जालो आसत तो रिटायर्ड जातना सुद्दां ताका 30 लाख रुपया मेळना. हें हांव सामकें सांगता. म्हणजे ते कठीण आसा तितके पयशे मेळपा खातीर. इतकें आमकां एग्रीकल्चरांत हें आसा. डेफिनेटली म्हणजे अशा पद्दतीचे मोजके हिरे सोदून हाडप आनी तांचें फेलिसिटेशन करप हें काम तुमी आज केलां. नक्कीच गोंय तुमी एक उंचेल्या पावंड्याचेर व्हरपाचें काम हें सातत्यात तुमी दवरता. म्हाका दिसता की जे विजन मुखार दवरून सरकार काम करीत आसा. आमी सातत्यात म्हणटा हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 फुडल्या 23-24 वर्साचो विजन आमी मुखार दवरता. आनी तेंच विजन हांगा दवरता आसतना इट इज अ विकसीत गोवा 2037 कसो जावपाक शकता इन ऑल सॅक्टर. हांवें म्हणटा आसतना नॉट ओन्ली इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर बट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द गोवा. इट इज इन टुरिजम सॅक्टर, म्युजीक सॅक्टर, एवरी सॅक्टरांत गोंय एड्युकेशन सॅक्टरांत भाऊ जातात म्हटलें येस देर इज अ स्टील स्कोप इन द एड्युकेशन. हांव कित्याक सांगता स्कोप म्हणून बऱ्याच जाणांक बरीचशी फिल्डां खबर ना. आमी रिसेंटली आमच्या रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम इम्प्लिमेंट केल्या टू स्कील द यूथ. आनी हे टू स्कील द यूथ हे करता आसतना म्हणजे आमी 18 NGOज सिलेक्ट केले 12 NGOज सिलेक्ट केले की तांच्यांनी ट्रेनींग दिवपाची आमच्या अनएम्प्लॉयड युथा खातीर. आनी ती ट्रेनींग दिवपा खातीर 100% फंडींग बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया दिता. आमी फक्त फॅसिलिटेटर म्हणून काम करता. आनी ते युथा खातीर 3 म्हयन्याची ट्रेनींग तांकां ट्रेनींग दिवप तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनींग युनिफॉर्म फ्री तांकां स्टायफंड फ्री आनी मागीर तेंची प्लेसमेंट करप. आनी हे जर तुमी पळयशात जाल्यार ह्या 12 कंपनीजच्या मदीं 11 कंपनी गोंयाच्या भायले आशिल्ल्यो. 11 कंपनी गोंयाच्यो भायल्यो आशिल्ल्यो. दे आर ट्रेनींग द यूथ इन द स्टेट ऑफ गोवा. पयरूच हांवें तेच्या आनी ओन्ली 1 कंपनी वीच इज फ्रॉम द गोवा वीच इज इन द सोसायटी फ्रॉम द गोवा. रेस्ट ऑल कंपनीज आर फ्रॉम द आउट ऑफ गोवा. म्हणून भाऊन जें म्हटलें पळय न्ही आमकां वेरियस सॅक्टर्स जे अजुनूय खबर ना त्या सॅक्टरांनी म्हाका दिसता युथांनी थोडोसो रिसर्च करपाची गरज आसा. अजुनूय गोंयांत खूब कितें काम आमी करूं शकता. आनी तें काम म्हाका दिसता हेल्थ सॅक्टरांत अजुनूय बी नॉट ओन्ली द डॉक्टर्स. आजकाल गरज जी आसा पळय न्ही इट इज ओल्ड एज होम वीच इज वाडटो ट्रेंड आसा. म्हणजे तांकां गोंयांत अजुनूय खूब मोठ्या प्रमाणांत डिमांड आसा. आज सिंगल ओल्ड एज होमान एकट्याक दवरपा खातीर द पीपल चार्ज द 45,000 रुपीज पर मंथ. म्हणजे तुमी जस्ट पळयात. आनी खूब खूब मोठ्या प्रमाणांत ट्रेंड इट इज टू हेल्थ कॅर सॅक्टरांत टू प्रोवायड द नर्सींग सॅक्टर. म्हणजे आमी म्हणटा की फूल टायम नर्स जर जाय आसत जाल्यार द पीपल पेज द 40,000 रुपीज पर मंथ म्हणजे टू जस्ट टू टेक केअर ऑफ 12 hours ड्युटी फॉर माय पेरंट्स. हे सगळ्या सॅक्टरांत म्हणजे आमी म्हाका दिसता ह्यो गजाली बी लोकांच्या मुखार वॉट आर द ऑपॉर्च्युनिटीज इन द स्टेट ऑफ गोवा वी वॉन्ट टू आयडेंटिफाय वी वॉन्ट टू रिसर्च. आनी त्या खातीर म्हणटा की गोंयांत बेकारी आसा ना. सो डॅट हेंय काम जें आसा पळय न्ही तुमच्या सारकिल्या चॅनलाचें आसा. इट इज नो डावट आमी न्यूज हे जे सगळें करता पळय न्ही त्याच खातीर अशाय पद्दतीन ह्याय सॅक्टरांत गोंयांत कोणाकूच बेकार रावपाची गरज ना. म्हणजे गोंयांत जितक्यो ऑपॉर्च्युनिटी आसा तितक्यो खंयच्याच राज्यांत ना. आनी वीच इज ऑपॉर्च्युनिटी जस्ट वी वॉन्ट टू ग्रॅब दॅट ऑपॉर्च्युनिटी वी वॉन्ट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. आनी आमकां सगळ्या जाणांक आमी ठरावीक सॅक्टर म्हणजे आमी बरेचशे फावटी टुरिजमान आसलेले म्हणटा टुरिजम सॅक्टर आमच्या सारकेले मायनिंगान आसलेले मायनिंग सॅक्टर म्हणटा आनी मदीं आसलेले थोडेशे फार्मा सॅक्टरान ते कामाक वयतात इंडस्ट्रीन बीन. बट ताज्या व्यतिरिक्त इतकें काम आसा आमी पळयता. आनी हें जर आमी जर केलें ना जाल्यार भायले कोण तरी येवन हो गॅप फील करता. म्हणून हांव परत एकदां म्हणजे RDX ह्या चॅनलानूय बी इनिशिएटिव्स घेवच्यो आयडेंटिफाय करच्यो अशा पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज युवकांक तयार करच्यो तेजेर भासाभास घडोवन हाडची. आनी ह्या निमित्तांत म्हाका दिसता म्हणजे सरकार इज रेडी फुल्ली रेडी टू सपोर्ट यू पीपल. हांव आयज 15 वर्सां सेलेब्रेट करता. फुडलीं 50 वर्सां तुजी सेलेब्रेट करची आनी तेन्नाय बी आमकां आफोवचें हें तुज्या लागीं मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. माननीय मुख्यमंत्र्याक आपल्या प्रेरणादायी शब्दां खातीर खरेंच देव बरें करूं. तांच्यांनी एक मात खरें सांगलें
तांच्या नेतृत्वा सकयल गोंयांत मिडिया फक्त बातम्या पुरतीत मर्यादीत ना, तर लोकांचो आवाज सत्याचो आरसो म्हणून उबी रावल्या. मागता आमचे एडिटर इन चीफ श्री राजन केरकर सर कडेन की तांच्यांनी आयचे आमचे मुखेल सोयरे गोंयचे लाडके मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक RDX फॅमिली वाटेन एक यादचिन्ह भेटोवचो, जेणे करून आमची याद सदां CM सराच्या काळजान उरची. मोठान ताळयो जावच्यो. थँक्यू सो मच CM सर. आमी जाणा तुमचो स्केड्यूल कितलो बिजी आसता आणि विथ द करंट सिनरियो तर सराचो स्केड्यूल सामकोच बिजी, बट वी आर एक्स्ट्रीमली ग्रेटफूल दॅट यू टूक द टायम आउट अँड केम हियर टू बी अ पार्ट ऑफ आवर सेलिब्रेशन्स. थँक्यू सो मच. ओ